आम्ही स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक जो नोकरी दिवपाचो विषय आशिल्लो। फर्स्ट लिस्टांतल्यो 100% भुरग्यांक आमी नोकरी दिवन पुराय केल्यो आणि उरल्या फक्त जे सेकंड लिस्ट म्हणजे आमच्या सरकारात 3 फावटी लिस्ट ओपन केले। 3 फावटी लिस्ट ओपन करून सुद्धा 55 वर्सांचेर रजिस्टर्ड जाल्ल्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक सुद्धा नोकरी दिवपाचें कर्तव्य माझ्या सरकारान खंयसरूच ना म्हणूंक ना। आणि तेय बी तांकां फक्त म्हणजे हार्डली 20 ते 25 म्हणजे 40 लोक उरले आसतले। क्वालिफिकेशन नासतना एज क्रायटेरिया रिलॅक्स करून सुद्धा माझ्या सरकारान तांकां नोकरी दिवपाचें काम हें सातत्यात केलां। काही जाणां फाटल्यान बसल्यातूय बी जेंच्यांनी नोकरी फाटल्याच दिसांनी नोकरेची लेटर्स घेतला उरलेले 40 जणांचे। फक्त हांव आयच्या दिसा इतकेंच मागता की फ्रीडम फायटरांची संख्या खूब खूब कमी जायत आसा। हार्डली आज 2 ते 3 जण हजर आसा। आज म्हाका आनी एक अनाउन्समेंट करता आसतना खूब बरें दिसता की देशात 1 जुलैच्या उपरांत नेशन विल इम्प्लिमेंट भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षर अधिनियम टू बी रिप्लेस्ड बाय द सेंचुरीज ऑफ द ओल्ड इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड्स अँड द एविडन्स ॲक्ट रिस्पेक्टिवली। कोलोनियल रूल हटोवन भारताचे स्वताचे कायदे लागू करप हे 1 जुलैच्यान लागू जाता आणि देशात नवे सरकार ह्या आझादीच्या अमृत काळात अशा पद्धतीच्या कोलोनियल मायंडसेटांतल्यान जाता आसतना नवीन रूल जे इम्प्लिमेंट करता हें पळयता आसतना खूब बरें दिसता। विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर ही आनी एक स्टेप आमी फुडें वता हें कांयच म्हणपाक हरकत ना।